हो साखर कारखानो आसा ते परिस्थितींतल्यान भायर काडूंक सरकार एक प्रस्ताव फुडें हाडीत आसा. मात संजीवनी फॅक्टरीची दशा आनी दिशा आसा तशीच. एके गजालीत सरकार निमाणे मेरेन पयसो घालिना. आतां ही फॅक्टरीच कॉर्पोरेशनांतल्यान भायर काडची म्हूण विशय आयला. जी फॅक्टरी आसा ती एक्चुअली एग्रीकल्चर म्हटल्यार खरें म्हणजे एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन आसपाक जाय, पूण ती आसता कोणाले कोऑपरेशन मिनिस्टरा कडेन. मागीर तेंचे थंय प्रॉब्लेम जाता आनी आमकां त्या कारणान एग्रीकल्चराचे पयशे एक एवढे मेळटा, एक एवढे हेंचे पयशे मेळटा. म्हणून आमी ते सगळे म्हणून फॅक्टरी जी आसा आमची ती सगळी आमची एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन दिवची, जेणे करून आमी जे शेतकरी आहात ते सुखावतले. पयलीं आमचें अशें आशिल्लें की मुख्यमंत्री कोऑपरेशन पोर्टफोलियो घेवन आशिल्लो. ही विल सेट दिस थिंग स्ट्रेट. इट इज I think their demand is not unjustified. Demand has got some basis. That agriculture जर सगळें दिता जाल्यार एग्रीकल्चराच्या अंडर ती आसूंक जाय. पयलीं स्वातेर आमी एडमीट करूंक जाय की आमची संजीवनी साखर कारखानो म्हणटा तो कोमान आहा. ती सेकंड हँड मशिनरी 50 वर्सां ओल्ड. तशें घेवन आमी शुगर केन वील नॉट गो फॉरवर्ड इन गोवा. नायदर वील द फार्मर गो फॉरवर्ड इन गोवा विथ दिस टायप ऑफ थिंग. So I am willing to look at the entire rehaul of the sugar factory, beginning first with completely scrapping the machinery and going for modernization. I will have to discuss this with the Chief Minister. It will involve a huge money, but we can get it under RKVY. मजगती रापणकारूय विजयाक मेळ्ळे. पोरू पणजेत लाठीचार्ज जाल्लो तेन्ना खंय तांचेर केशी घाल्ल्यो. आतां इलेक्शन तेंकता तशें त्यो केशी फाटीं घेवच्यो म्हूण तांणी इश्यू लावन धरला. 2016 आणि 17 वर्साची सबसिडी अजून येवंक ना, वीच इज अ शॉकिंग थिंग. वी हॅव टोल्ड दॅम इन दीस टू वे. सो तांचे अगेन्स्ट ज्यो केसी आहात त्यो त्या एज्युकेशनाच्यो विड्रॉ जावंक जाय. सो हांवें मिनिस्टराक सांगलां टू मेक दीस टू चीफ मिनिस्टर, एंड आय वील ऑल्सो परस्यू दॅट दोज केसीस नीड टू बी विड्रॉ. सरकाराची 15 कॉर्पोरेशनां कदंबा धरून टुरिजमा मेरेन एकूय धड चलना. सरकाराक चलोवंकूय कळना. एक अपवाद सोडल्यार सगळीं लॉसांत. सरकाराचे सबसिडीचेर चलतात. संजीवनीचें तेंच. मायनिंग कॉर्पोरेशनाची हवा करतल्यांक आनीक एक देख. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.